वॉटर सप्लायाचे कितें तरी सोसायटीचे प्रॉब्लेम अशी तरेतरेची वीच रिक्वायर्स मायनर इंटरवेंशन. मेजर इंटरवेंशनाची गरज ना. कितें जाता तांकां मातशें जर सांगात आतां पळय हागेले बारीक काम तें व्हडलेशें न्ही. पूण तें कितें जाता पब्लिकाक तितलो रिस्पॉन्स दिवपा जाय तितले ते थोडे जाण दिना अशें. हांवें फोन मारलो आनी मातशें मॉनिटर केलें की दे गेट जस्टीस फास्ट जाता इतलेंच. सर एक दोन ग्रीव्हन्सीस लोकांचे किती आसले ते सांगू शकता? एक 2-3 ग्रीव्हन्सीस आशिल्ल्यो विथ रिस्पेक्ट टू सर्वेचे प्लॅन कितें तरी प्रॉब्लेम आसा सो दे आर नॉट एबल टू गेट हियरिंग्स बेगीन जायना. म्हळ्यार सावयो आपूण हाडून सावयोक सांगलो मातशें हियरिंग बेगीन कितें आसा तें तांचें सॉर्ट आवट कर. तांचें कितें रॉंग दाखयलां थोडे कडेन मातशें कितें मिस्टेक जाल्या अशें. थोडे पयलींचे प्लॅन रॉंग आसात म्हणटा ते पूण दॅट कॅनॉट बी दॅट इज अ प्रोसेस सो दॅट कॅनॉट बी डन बाय सर्वे. आतां लायटीचे कोणाचे तरी उदकाचो मिटर काडला भायर उडयला एकल्यान बिल्डिंगेंतल्या सो शी वॉन्ट्स दॅट मिटर टू बी फिक्स्ड. तो गेले जाल्यार ताका मारपा येता बायल मनीस सो ताका जाल्यार पुलीस प्रोटेक्शन आनी ताका तुगेलो मिटर तुज्या जाग्यार आशिल्लो तसो बसय. यू कॅनॉट दादागिरी करपाक शकना न्ही तूं बायल मनीस म्हणून. आनी एक बायल मनीस आशिल्ले तेजे प्लॉटा भितर कोणें 3 गोठे मारले. आतां ती बायल मनीस म्हणटा कोणूच तिका केअर करना. तिने कितल्यो कंप्लेनी केल्यो सो शी केम टू मी टुडे. आय हॅव टोल्ड डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत तूं गरज पडलें जाल्यार सायट विजीट कर पळय अँड होल्ड अ हियरिंग अँड गीव जस्टीस टू हर. तुम्ही म्युन्सिपाल्टीकूय लोकां मेळ्ळे म्युन्सिपाल्टी सगळ्या म्युन्सिपाल्टीक गेलो हांव. सो म्युन्सिपाल्टीक बारीक बारीक अशीच प्रॉब्लेम आसात. मेन प्रॉब्लेम्स वेर ऑफ चेंज ऑफ नेम. बारीक कितें कितें तरी हें आसता अशें म्हणजे स्पेलिंग मिस्टेक आसता सरनेमांत मिस्टेक आसता आनी ट्रान्सफर ऑफ हावस टॅक्स ट्रान्सफर ऑफ कितें हाजें ट्रेड लायसन्स असले बारीक आसता. थंय कितें करता थोडे जाण सांगता सक्सेशन. आज एक केस आशिल्ली एडमिनिस्ट्रेटरा मुखार एक कोण तरी आवय 3 चलयो बापूय मेलो. तिनी चलयांनी आवयक ऑथॉरिटी दिली की तुका जाय ताका फ्लॅट दिवपाचो तिणें एका चलयेच्या नांवार फ्लॅट ट्रान्सफर केलो. आतां ते हावस टॅक्स ताजे डॉक्युमेंट घेवन ते हांगा आयले म्युन्सिपाल्टी तांकां म्हणटा सक्सेशन दिता. सो आय डोंट अंडरस्टँड वेर इज द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन. मदर इज अलायव, daughters are alive, daughters 3 have given power of attorney to the mother, so it is the prerogative of the mother. आणि चवथो मनीस थंय येवपाक शकना न्ही सक्सेशन आसपाक. सो दॅट एडमिनिस्ट्रेटरान डायरेक्शन दिलें. आय टोल्ड एडमिनिस्ट्रेटर दिस टायप ऑफ थिंग्स वील नॉट डू. गोंयभर आतां पावस पडपा आसा फुडें येवपा आसा. रोड्स जे आसा ते टारिंगाचो आनी पॉटहोल्स बी क्लियर करपाचो आमी कितें काम चालू केलां? रोड्स हांव सांगता पळय तुमी म्हाका परत रोड्साचेच विचारता आनी पॉटहोल्साचें विचारता. मेन रोड्स पळय आहा हांवें पणजे सगळे पत्रकारांक सांगलें मेन रोड्स ऑल हॅव बीन टार्ड. समज तुमकां खंयी चुकून सुद्दां दिसलो आय हॅव नो प्रॉब्लम. आमचो ग्रुपूय आसा वॉट्सॅपाचेर म्हाका कोण कोण धाडटा खूब जाण. आय इमिजिएटली सेंड इट टू द कन्सर्न इलेक्ट्रिसिटी तशें हांवें केल्लें सिस्टम तशें हांवें डन इन PW. सो हायेस्ट ऑफिसर एवरीबडी इज ऑन दॅट ग्रुप वेर आय एम मॉनिटरींग. सो कोणें म्हाका कितें धाडलें जाल्यार आय इमिजिएटली सेंड इट टू द विदीन 24 hours दॅट एक्शन इज टेकन. आतां काल कोणें तरी म्हाका ब्रीज धाडला खंय तरी 70. आय इंटेंड टू विजीट द ब्रीज नेक्स्ट वीक. हांव दोनी ब्रीज पळयतलो. एक जाला खोला ब्रीज बंद केला. वी हॅड डन ब्रीज आमी सगळे कलवटाचें आनी ब्रिजाचें ऑडिट केल्लें गव्हर्मेंटान. ताजो रिपोर्ट आहा. त्या रिपोर्टान तांणी दाखयलां वीच आर स्लायटली क्रिटिकल ब्रिजीस ऑर कलवर्ट्स वेर वी शूड टेक एक्शन. थोडे कडेन कामां कॉमेस जालीं. 3-4 कलवर्ट्साचें काम आनी ब्रिजाचें काम कॉमेस जालां नॉर्थ सायड. हांगाय थोडे कडेन आतां सामकें एक काणकोणा एक खंय तरी खोला कितें तरी एक ब्रीज इज व्हेरी बॅड सो दॅट दे हॅव क्लोज बिकॉज फाल्यां पडलें जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी अशें. बट दॅट आय वील विजीट पर्सनली. दे आर अवेर दॅट आय डोंट कीप क्वायट. एक्शन जालें ना जाल्यार हांव पर्सनली गो. रोड वायडनींग जाता कधी एकदां पोल्स आसता इलेक्ट्रिसिटी ते परत ते रिलोकेट करना आनी ताका लागून रातचे बीन खुबशे एक्सिडंट जाता. खंय स्पेसिफीक पळय नॅशनल हायवेचें काम पळय आसता ते नॅशनल हायवे सारके परफेक्ट आसता. ते खंयच तुका अशें रोड बीड ते क्लियर दवरता. इंटरनल रोड काय गांवांत व्हडलेशे प्रॉब्लेम ना. शहरांत आसपाक शकता. गांवांत आतां कितें आतां आमी कितें केलां एक म्हणजे कितें केलां की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट खंटा आमी सगळें करतले. दे हॅव टू फर्स्ट टेक अवर अप्रुवल सबमीट मनी टू अस. जें म्हज्या वेळार चालू आशिल्लें पावर मिनिस्टर आसतना हांव कितें करतालो की हांव PWD एस्टिमेट करपाक लागतालो आनी हांव पयशे डिपॉझीट करतालो म्हज्या बजेटांतल्यान टू PW सो दॅट आय ले द लायन वॉट एवर इट इज आनी इमिजिएटली PWD डज द रोड. मदीं कितें जालें चडशीं प्रॉब्लेम रोडाचीं जालें पळय दीज आर बिकॉज ऑफ डिगींग फॉर अंडरग्रावंड केबल.
So everywhere underground cable has been laid, right from Khola to सगळे कडे. You go to interior places also, you will find road dug, basically laying underground cable. Now underground cable is also a necessity. You can't say that you don't lay the cable. सर पिलार टू ओल्ड गोवा तो रस्तो अजूनही खणप चालू आसा. तर ते तांचे कितें टायम सी दोग जाण खणटात, एक केबल गॅस- एक गॅस वॉटर pipeline. सप्लाय. गॅस पायपलायन कितें चालू आसा पायपलायन चालू आसतली. पायपलायन इज ऑल्सो प्रायोरिटी. पूण ते बंद करपा लागले. बंद करपाक सांगला तांकां आतां 15 तारीख पर्यंत कलेक्टरान ऑर्डर काडल्या दे शूड नॉट येला. पूण इमर्जन्सी आसपाक शकता. एक लायन चोक जाली. आतां मडगांव समज एक 4-5 बिल्डिंगी आसा, दॅट लायन गेट चोक, वी हॅव टू डिग द मेन रोड. कितें करपाचें तूं सांग. आय एम आस्किंग यू, कन्सिडर यू एज द PWD मिनिस्टर, वॉट यू वील डू. तुजे घरा कडेन 100 लोक येता, 4 बिल्डिंगांक उदक ना. तुजें डिसिजन कितें आसतलें तें म्हाका सांग. तूं डिसिजन घेता तें हांव घेता. खणटले. कंट्रोल मागीर हांव तेंच सांगलें तुका. ताजे खातीर लोक बोवाळ मारता खणले म्हणून. कॅन वी कीप 100-200 पीपल विदाउट वॉटर? हो म्हजो फंडामेंटल क्वेश्चन. सारकें मरे. सर वेस्टर्न बायपासाक ती लायट चलणार आहे 5-6 महिने. वेस्टर्न म्हणजे कालच पळय सर पळय हो इस्टर्न इंजिनियर इनचार्ज ऑफ वेस्टर्न बायपास, ताका रोखडें हांवें म्हाका तुमचे येतकीर ताका वॉट्सॅपाचेर धाडलां. ताणें सांगलां कितले % उरले रे. 10% उरला. दे हॅव स्टार्टेड रिपेरिंग. जातलें रे. हांव मॉनिटर करता पर्सनली. इनफॅक्ट थोडे एकल्यान म्हाका कोणे तरी 2 जाणांनी धाडिल्लें पळय मातशें हें आसा म्हणून, हय. तें सुद्दां इमिजिएटली आमी कॉन्ट्रॅक्टरा सांगून काडून आनी घेता. थंय उदकय भरताच. तें सोडता. दिस इज अनदर प्रॉब्लम. आनी थंय उदकय भरता. ना उदक भरता तें मातशें पळया. तें केलां न्ही आमी पयर पॅच लेवलींग. मारला. पॅच मारून जायना तेगे. पयर इल्लेसो उदक जाल्यार खंयचे एरिये वेस्टर्न बायपास स्टार्ट जाता. खंय नुवें. नुवें मातशें पळया. वॉटर लॉगिंग बी कितें जाता जाल्यार मातशें चॅक कर. सर तुम्ही जेन्ना PWD मिनिस्टर जाले ताज्या पासून ते रोड तुम्ही बरे चकाचक बीन केले, नो डावट अबाउट इट. पण ड्रेनेजीस जे जाय न्ही विलेज एरिया ते ड्रेनेजीसांचे मातशें केलें कित्याक नाजाल्यार रोड उदक लॉगिंग जाता आनी ते फुलता मागीर रोड पिड्ड्यार जाता. ड्रेनेजीसाचे तांकां हांवें लेआउट करपाक लायला. तुमी कितें करता, तुमी एका बरोबर सगळींच कामां कर म्हणटा म्हाका शक्य ना. माय फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज ऑल द पॉटहोल्स टू बी डन अवे. आनी रोड्स मेन रोड्स आहा तांकां लोकांक आज म्हाका फॉर्च्युनेटली टुडे हुएवर हॅज कम टू गोवा, माय फ्रेंड्स, माय गेस्ट, दे ऑल सेट दॅट रोड्स हॅव बीन गूड अप टू मोरजे. म्हणजे हांव आतां हातून म्हणटा तुमकां, पूण मोरजे वचतो सुद्दां मेन रोड पळया, दॅट रोड यू वील फायंड व्हेरी क्लियर. ते सगळे आमी फास्ट घेवन हॉट मिक्स केले करून मोस्टली उडयले. कोणा आमदाराची कंप्लेन ना. मोस्ट ऑफ द थिंग जाले. आतां भितरले थोडे उरले आसपाक शकता बिकॉज ऑफ व्हेरियस रिजन. आतां म्हणल्यार थोडे आतां पळय नावेलीचो रोड उरलो कित्याक पायपलायनीक खणटाले. कितलो ते पायपलायन घालपाक काडल्या तुमी पळया खंय ते मांडोपा बिंडोपा. आतां कॉमेस केलां. हो टेंडर जावन केन्ना अशें दिल्लें तांकां हांवें टेंडर काडून. उल्हासाक सांगिल्लें हांवें. उल्हास म्हणटालो मातशें कॉमेस कर. कॉमेस केलें मागीर ताणें कॉन्ट्रॅक्टर. कशें जाता तें ऑन गोईंग कितें आहा तें बेगीन काबार करपाक कामां कितें डायरेक्शन दिल्या. ऑन गोईंग जालें न्ही. आतां हॉट मिक्स हॅज स्टॉप ना. हॉट मिक्स प्लांट्स हॅव बीन क्लोज. सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड अनलेस देर इज इमर्जन्सी. कोणी आयलो सेंटराच्यान कोणी येता आनी कितें जाय जाल्यारच ते कितें यूज करता. तेव्हा हॉट मिक्स प्लांट्स आर क्लोज ना. सो ओन्ली आफ्टर इन ऑक्टोबर ना. तुमचे ओपोनंट म्हणटा कामत बाब लोकांक मेळपाचें तुमी आतां परत चालू केलां इलेक्शन आहा हें मतीन दवरून. लोक म्हणत आसता न्ही अपोनंटाचें काम म्हणपाचें आनी आमचें काम आयकुपाचें. हांव ओपोनंटाक क्रिटिसायज करपाक वचना. निंदकाचे घर असावे शेजारी अशी म्हणून एक म्हण आहा. सो वॉट एवर अपोनंट सेज अँड इफ देर इज सेन्स इन दॅट आय टेक इट पॉझिटिवली. आय डोंट हॅव इगो बेजिकली. एक बरें काम बरें सजेस्ट कितें केलें आनी सांगलें म्हाका बाबा. आतां कोणी म्हाका फोनूय करून सांगता. एक कोणी लिडर ऑपोजिशन फोन मारता, युरी फोन मारता, तो म्हणटा अशें अशें मातशें जालां मातशें सांग कोणाक. आय टेक इट पॉझिटिवली. ते अल्टिमेटली लोकांक मेळपा जाय न्ही. ऑपोजिशन किंवा आनी कोण लोकांक काम कोणाक लोक आमचे न्ही, जनता आमची. सो जनतेक सॅटिस्फॅक्शन मेळपाक जाय. सो देर इज नो आय डोंट हॅव इगो प्रॉब्लेम. लोक कितें बरयतात वॉट्सॅपाचेर कितें घालतात. हांव केन्ना रिएक्ट जालां. यू हॅव सीन मी एनी टायम रिएक्टींग. आय डोंट रिएक्ट बिकॉज हांव आय गो ऑन दॅट प्रिंसिपल. निंदकाचे घर असावे शेजारी. कांय प्रॉब्लेम ना. सर चांदोर जो वाट वयता पळय रेल्वे अंडरपास ब्रीज आसा थंयसर जो रस्तो आसा न्ही तो सिसाव रस्तो आहा. म्हणल्यार जायते एक्सिडेंट जाता. सो अजून मेरेन थंय कोणी लक्ष घालूंक ना. सो केन्ना मेरेन सारको जातलो. नोट करून घे. चांदोर रेल्वेचें क्रॉसींग आसा थंय मरे बायपास कितें आसा थंय सिसाव आसा रस्तो. मातशें नोट कर. डिविजन 6 कोण चांद्र पळयत तो पळय ताका वच आनी पळय म्हणून सांग. म्हाका सांग मागीर. आं